असोळडा पंचायतीच्या 5 नंबराच्या वार्डाचो पंच सुभाष देसाई लोकांची अपेक्षा पूर्ण करतलो म्हणून सांगता। वार्ड नंबर 6 चे पंच मनोज कुमार आपण जिखलो म्हणून आमदार निलेश काब्रालाचे उपकार मानता। वार्ड नंबर 7 पंच सुशांत नाईक म्हणटा फुडल्या 5 वर्षांत लोकांक बरेपैकी परफॉर्मन्स दाखयतलो। असोळडेच्या नव्या पंचाचे रिपोर्ट। सगळे लोकांच्या आशीर्वादान आणि आम्ही दिल्ले एश्युरन्स लोकांक आणि सराच्या आशीर्वादान सराचो फाटबळ म्हाका मेळ्ळे कारणान आणि सगळे लोकांचे हेणे म्हाका एजय फावो जाला आणि हांवें दिल्ले ते प्रमाणे लोकांक उतर सगळे लोकांचे गांवचे डेव्हलपमेंट हांव करतलो। असोळडा पंचायतीच्या वार्ड नंबर 6 कंटेस्ट केल्ले तर आयज रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लो आसा आणि एक ओवरवेलमिंग असो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आसा जो अनएक्सपेक्टेड इतल्याक म्हणटा की सगळ्या लोकांनी म्हाका आमचे वोटर्स जे वेल विचर्स फ्रेंड्स आहा तेणे सपोर्ट करून आयज म्हाका आउट ऑफ 400 वोट्साची 285 वोट्स पडली आणि एक ओवरवेल थंपिंग मेजॉरिटी अशी लीड अशी 227 मतांची लीड म्हाका मेळ्ळी। हांव चडांत चड पयले सुवातेर हांव आमचो आमदाराच्या बाब निलेश बाब काब्राल एका चडांत चड देव बरें करता तेजे सहकार्यान हें घडलेलें आसा आणि तशेंच म्हणजे सगळे गांवचे वोटर्स वेल फ्रेंड्स वेल विशर्स हांकां हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा। तशेंच म्हाका बाकीचेय म्हाका खूब लोकांनी सपोर्ट केला बाकीच्या वार्डांनी हांव तांकांय सपोर्ट थँक्यू म्हणटा धन्यवाद म्हणटा आणि येणाऱ्या 5 वर्सां जी कामां आमची अडलेली आसा सायडीची ती कामां सगळी आमदाराच्या मार्फत पुराय करून घेतला आणि असोळडा पंचायतीची वार्ड नंबर 6 आहा तेजे हांव उज्वल असो करतलो। असोळडा पंचायतीचो म्हजो वार्ड 7 नंबर ह्या वार्डांतल्यान 183 मतां घेवन सादारण 60 मतांनी लीड घेवन विजय जाल्लो आसा। ह्या विजयाक जे आमकां कारण आशिल्लें ते म्हाजे जे वांगडी आशिल्ले म्हाजे वोटर्स म्हाजे बरे मागपी खास करून आमचे आमदार जेणे म्हाका सदांच तेंको दिल्लो आनी फाटली जी थोडी वर्सां हांव काम करतालो तेजो म्हाका आमचे मतदारांनी आनी म्हाज्या बरे मागप्यांनी म्हाका साथ दिवन मत दिवन म्हाका निवडून हाडलो आसा त्या बद्दल हांव सगळ्यांचो आभारी आसा। आनी म्हाजो मोग तुमचे खातीर असोच उरतलो। येणारी 5 वर्सां आसात ती म्हाजे खातीर तुमचे खातीर आसतली। जी कामां तुमची आसतली ती प्रत्येक कामां हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि चडांत चड जी कामां म्हाजे कडेन म्हाज्या हातान घडची अशें हांव देवाडेन मागता आणि सगळे गांव प्रत्येक पाटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। अंत्रुज मालातले नवे पंच पंचायतीच्या वार्डांनी कामां करपाची एक आश्वासनां दिवंक लागल्यात। कोण कोयर कोण रस्ते जाल्यार कोण स्वच्छ भारत अभियानाची भाषा उलयता। एकठांय रावन डेव्हलपमेंट करया म्हूण सगळ्या पंचायतींनी उलो मारला। 19 जुनाक नवी पंचायत नवे सरपंच वेंचून काडटली। 20 तारखेर नव्या पंचांचो सोपूतविधी जातलो। हांवें म्हाजे 5 वर्सांक ऑलमोस्ट जायती कामां केल्लीं आसा आनी कांय गजाली उरल्यात ज्यो जशे कांय गटर्स उरल्या जावं कांय लोकांची डेव्हलपमेंट कितें ज्यो बारीक बारीक गजाली उरल्यात त्यो हांव कंप्लीट करतलो। खंयच्या पॅनलाक रिप्रेझेंट करता आमी आमचो पार्टिंबो सुदीन ढवळीकर सराक आसता ते सांगता ते आमी। आतां कितली लीड मेळ्ळा तुका? हांव ऑलमोस्ट 285 सो 290 सुमार लीड आसा आनी म्हाका दिसता बानोड्यां भितर हांव चडांत चड कितले वॉर्ड सगळे बानोड्या? आमचे 11 वॉर्ड। आनी कितें प्रायोरिटी आसतली तुगेली फर्स्ट प्रायोरिटी जे डेव्हलपमेंट आसा जे आमकां कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते वार्डान ते प्रॉब्लेम्स आमी सॉर्ट आउट करतले। जे कोणाक गरजू लोक आसा ते गरजू लोकांक आमी मदत करपाचे प्रयत्न करतले। तुमी आतां खंयच्या पॅनलाक रिप्रेझेंट करतले? हांव डायरेक्टली उलोवंक शकता की आमी सुदीन ढवळीकराचे पॅनल। सुदीन ढवळीकर आनी कितली तुमची आतां हे रावल्ले आसा? आमी अजून तशें कांय करूंक ना की 11 वार्डांनी आमचे मनीस आसात। सुदीन ढवळीकर तुम्ही कोणाक सपोर्ट करता तुमचो पॅनल? सध्या आमी काँग्रेस बॅक सपोर्टर आसा सगळे आणि हो काँग्रेसचोच पॅनल आसा तेन्ना चडसो करून काँग्रेस सुभाष शिरोडकर काँग्रेसचोच हो हे आमचो पॅनल जातलो। सगळे वॉर्ड कितले वॉर्ड? सगळे वॉर्ड आसा 11 वॉर्ड आसा। आणि तुम्ही आता कितले येयले ह्या पॅनलाचे? ऑलमोस्ट आता 7 जाण एकीकडे आसा आणि आमी 7 जाण रावन कोण तो एक सरपंच बीजेपीची डिफीट ह्या पंचायतीन म्हणपाक शकता। बीजेपी कमी मेळ्ळ्या डिफीट तशें म्हणू शकना कमी मेळ्ळ्या तांकां एनसीपीकूय सामकें कमी मेळ्ळ्या। सो लोकांनी कशें आसा की जे आमी कितें लोकां खातीर पावल्या ताजी ही पावती जावन आसा। 4 नंबर हांव निवडून येयला म्हाका लोकांनी भरपूर हेल्प केलो हे म्हाका वोटरांनी ते वोटराक हांव सगळ्यांक धन्यवाद करूंक सोदता आनी म्हाका निवडून हाडूंक सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा। त्या वार्डान वोटरांनी खूब मतां निवडून येयलो। पयलींच प्रायोरिटी आसतली गांवां मातशे कचऱ्याचे चड इश्यू आसा गटारांचे बरें आसा रस्तो मातसो वाडणींग करपाचे इश्यू आसा।
जे कितें फाटल्या 10 वर्सांक जे कितें बरें काम केल्लें आसा पंचायतीन ताका लागून लोकांनी म्हाका ही पावती दिवन तिसऱ्यांदा निवडून हाडून ही हॅट्रीक जाल्ली आसा. आणि कसो कितें सपोर्ट तुमकां आमदार जावं हेजो खंयच्या मिनिस्टराचो बीन सपोर्ट आसा? आमकां जसो आमी स्वताच्या बळाचेर पंचायत इलेक्शन निवडून लडिल्लें आसा पूण आमी मगो पक्षाचे आसा. आणि पॅनल बीन कितें करपाचें? अजून आमी पॅनल बीन कांय करूंक ना. जे निवडून येयले तांचे कडेन आमी विचार करून तांकां मेळोन पंचायत आमची स्थिर दवरपाक आनी गांवांत एक बरें स्वच्छ प्रशासन दिवन गांवचो विकासा खातीर आमी एक जातले. आणि तशेंच हांव विश्वजीत राणेचे सदांच उपकारान आसतलें की ताज्या पॅनलांतल्यान हांव उबें रावलें म्हणून म्हाका चड मत मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता. आनी हांव सदांच विश्वजीत राणेचे मार्गदर्शना खातीर सगळ्यांच्या वॉर्डाचो विकास करतले, तसोच उसगांव गांवचे पंचायतीचो विकास करपाचो प्रयत्न करतले आणि लोकांक हें सांगतले की सदांच हांव प्रामाणीकपणान लोकांचे सेवेक तत्पर आसतलें. कित्याक हो कौल दिल्लो आसा तो म्हाका लोकांचो कौल म्हणून म्हाका खबर आसा. हांव सदांच तांच्या रिणान उरतलें. देव बरें. तुम्ही पहिली फावट ना, हांव फाटले फावटी इलेक्शनाक राविल्लें. हांव 4-5 मतांनी पडिल्लें आनी आतां म्हाका विश्वजीत राण्याचो साथ मेळ्ळा आनी आमी तशी भरपूर विकास केल्लो आसा वाड्याचो. ही पावती आमकां लोकांनी दिल्ली आसा. आणि माझे काम करपाची जी एक पद्धत आहा, ह्या कामाची पद्धत सगळ्या लोकांक खबर आसा म्हणून चवथी फावटी म्हाका त्यांनी निवडून दिलो. फक्त एकूच ते इश्यू घेवन नाचताले फक्त परत तो गिऱ्या परत तो गिऱ्या. पूण हांव म्हणटा परत जर तुमकां तो नाका जाल्यार तुमी खंय तरी कितें तरी काम करून दाखोवपा जाय. म्हज्या आंगान अशें गुण आहा की ते खंय तरी लोकांक धांवप पावप आनी ह्या कामाची लोकांनी म्हाका परती पावती दिली. कारण हे फावट जो उडोवपाचो म्हाका जो प्रयत्न चल्लेलो, मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चल्लेलो, पूण तरी आसतना ते कोणाक यश येयलें ना. ताका लागून हांव सगळ्या लोकांचे, आमच्या उसगांव म्हाज्या वार्डांतल्या लोकांचे पयल्यान पयलीं गांवकरडो, झरच्या वाडो, उडी वाडो, गोसावाडो, कल्लो वाडो ह्या सगळ्या वाड्यांचे हांव आभार मानता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच बरोबर उसगांवच्या सगळ्या जास्त भायल्या लोकांनी म्हाका मदत केली, म्हाका हेल्प केलो की म्हाका मारा म्हणून सांगपाचो. त्या बद्दल हांव सबंद उसगांवच्या लोकांक हांव सगळें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव म्हाज्या वार्डाचो विकास न्हू तर सबंद गांवचो विकास करपाचो प्रयत्न करतालो. मनीस खातीर हांव आमचे वार्डांत तांकां सगळ्या सपोर्टराक सगळ्यांक थँक्स करूंक सोदता. कित्याक तेणी आमकां भरपूर हेल्प केला. आयज थिंगा पंचायतीन पावलो. हो तुजो सेकंड टायम? हो म्हजो सेकंड टायम. आनी लोकांची उमेद आहा की काम करपाची आनी आमचे कितें डेव्हलपमेंट पेंडींग आहा ते सगळें हांव हातीन घेवन सगळें काम करून दितलो. उसगांव पंचायत कितें प्रायोरिटी तुमी दितले वार्डाक तुज्या? म्हणजे तातूंत आमचे रोड्स आहा पेंडींग, आनी आमचे भरपूर अशी कामां आहा ती सगळ्या क्लियर करून दितलो. गोल दिलो आसा सो कितें सांग दिसता? सगळ्यात पयलीं म्हज्या सगळ्या मतदाराचे हांव मनपूर्वक आभार मानता. आनी हो म्हाजो 4थो टर्म कोवळे पंचायतीचेर. आनी प्रुडंटाक हांवें सांगलेलें फॉर्म भरलेले ते दिसा की कोवळे पंचायतीचेर परत एकदां बायलोच मात करतलो म्हणून. आनी आज ती परिस्थिती आसा की 6 बायलो कोवळे पंचायतीचेर निवडून आयिल्ली आसा. एक म्हजी अनओपोज आयिल्ली आसा आनी टोटल फूल पॅनल आमी आयिल्ले आसा. हे सगळें करता आसतना जें हांवें काम केलां कोवळे पंचायतीचेर प्रत्येक लोकांक खबर आसा की आमी कशें काम केलें आनी तो कौल म्हाका सगळ्या लोकांनी दिल्लो आसा. आनी ह्यो ज्यो महिलाय म्हाजे बरोबर आशिल्ल्यो त्या महिलांनी खूब काम केलें आसा. आनी म्हाका आज खात्री आसा की जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आज परत पंच जाता. मनोजा 3 जाणां आमी ओल्ड आसा, 4 जाणां आनी बाकीची नवी आसा. तसोच मनोज बोरकार म्हजो फ्रेंड हो वार्ड नंबर 2 निवडून आयलो आसा. नवो आसा गौतम म्हणून एक भुरगो, तोय युथ भुरगो निवडून आयलो आसा. तो आतां म्हाजे बरोबर ना. आनी आमी टोटल पॅनल फूल कोवळे पंचायतीचे आयिल्ले आसा. आनी जी उदरगत करपाक जाय ती परत एकदां लोकमतेर वतले आमी. वाडी तळावली पंचायतीन जे निवडून आयिल्ले म्हगे सगळे मित्र तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आनी थोडक्यात सांगपाचें म्हणजे हे पॅनल जे आसा हे पॅनल अशें नाशिल्लें. हो विजय जो आसा हो सुदीन ढवळीकराचो. सगळे जे उमेदवार जे रावले आसा हे सुदीन ढवळीकराचे आनी ताज्या सहकार्यान मुखार सगळीं कामां केली वतली. जो सरपंच जो कोण करपाचो आसा हो सुदीन ढवळीकार ठरयतलो. इतलें तुका हांव सांगता. आनी कितले 7 जाणांतले 2 जाण न्ही ते बी आयला. नाना तळावलीकर होय म्हाजो मित्र, तोय आयला. तो सद्याक भितर आसा.
आनी दुसरो आयलो तो महादेव म्हणजे आमचो अशें म्हाका दिसता 7चे 7य म्हाका दिसता एकठांय जावन हो सरपंच जातलो हातून इल्लोय दुबाव ना. आनी कितें प्रायोरिटी आसतली तुमची पंचायतीन फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसतली? प्रायोरिटी म्हणजे कितें आसा जी कितें कामां उरल्या म्हाका दिसता जी 5 वर्सां जी कितें कामां जावना ती कामां पूर्ण करपाक आमचे सगळे जे पंच जे निवडून आयले आसा पळय तांच्यांनी सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन ही कामां करची अशें हांव तांचे कडेन मागता. नवे वेलिंग पिरोड ग्रामपंचायत 11 वार्ड आसा आनी 11 मेंबर आमचे बरे काम करपी निवडून येयल्ले आसा. तेन्ना आमचे जे मेंबर जे निवडल्या त्या सगळ्या ग्रामस्थांक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. काय ना लास्ट तुमकां खबर आसतलें की 5 वर्सां आमी सगळे मेळून एकजुटीन पंचायत चलयल्ली. तशीच ह्याच खेपे आमी सगळे सर्वपक्षीय मेळून ही पंचायत चलयतले. फाटल्या फावट आमदार तुमचो चेंज जाल्लो आतां दुसरो येयला आमदार निवडून. आमदारा बाबतींत तेजे आमी कांय उलयना की आमदारान सुद्दां जर सांगलें जायत जाल्यार आमी कोणीय जावं सरपंच पूण एकटे रावन ही पंचायत चलयतली. त्या खातीर हांव फुडाकार घेतलो. हांव सरपंच जावपाकूच जाय अशी म्हाजी इच्छा ना पूण फक्त सगळे एकटे रावपाची म्हाजी इच्छा आसा. निवरा तिसऱ्या वेळा पंचायतीक निवडून पंच म्हणून आयलो. तूं सरपंच कितले वेळा पद? 2007 हांव पयलीं निवडणूक लढलेलो. त्या वेळार हांव ह्याच वार्ड नंबर 2 प्रचंड मतांनी म्हाका निवडून हाडलेलो. त्यानंतर हांव 5 वर्सां सरपंच पद बसयलें भोम पंचायतीक. पंच म्हणून पंचायतीक काम करता आसतना सगळे हांव भोम पंचायतीचो एक सरपंच म्हणून सगळ्या वाठारांतून म्हाजें काम चालू आशिल्लें. सगळ्या कडेन म्हाजें मेळप जोप सदीत आसतात आनी सगळ्या ग्रामस्थांचो म्हाका बरो प्रतिसाद. अनधिकृत सर्तीत खेळ्यात म्हूण गोवा फुटबॉल असोसिएशनान 46 प्लेयरांक सस्पेंड केल्या ते चर्चीला कोत्र गेला. तो म्हणटा क्लबांक हरकत नासत जाल्यार प्रोफेशनल प्लेयरांनी गांवचे सर्तींनी खेळचे. सस्पेंड केल्ल्या प्लेयरांनी चर्चिल ब्रदर्साचे प्लेयर आसात. प्रोफेशनल जे प्लेयर गेमी खेळटाय प्रोफेशनल गेम काय आसना न्हू. गेम काय आसना गेम ना हांगा आयला कितें जाता रॉंग म्हणजे रॉंग तें कितें जाता करपाचें. अरे कितें आसता एक गांवांत टोर्नामेंट जाता आपल्या गांवांत हांव गांवांत पूत आनी हांव एक समज एक प्रोफेशनल खेळोंक गेला आमी गांवांत लोकांक एक गेमी आहा जाल्यार हांवें खेळप न्हू. आतां गेमी आहा तेन्ना खेळटा तेन्ना तुमकां चड सस्पेंड गेम नासता खेळटा तें कितें सस्पेंड करपाचें. मुगे हिसपान रॉंग तें. कित्याक जेन्ना तुगे फुटबॉल आहा तुगे सिलेक्शन केलो आहा तेन्ना खेळप न्हू. सिलेक्शन केला तेन्ना खेळटा जाल्यार तें रॉंग. सिलेक्शन केल्लो नासतना तर ते खेळले गांवांतल्या लोकांक जाल्यार एक बडपण न्हू तें गांवांतलो कितें आपल्याक एक आमगे गांवांत एक पूत व्हड जाला गेमी खेळटा आनी आज आमी गेमी खेळटा तें ओवर एशन तें गांवांत. मुगे रिक्वेस्ट GFA एकूच बाबा भुरग्याचो फ्युचर पिड्याकू नाका. प्लेयराचो फ्युचर पिड्याकू नाका. कित्याक आज एक प्लेयर जाता जाल्यार ताका खूब त्रास जाता आवय बापायक तयार करपाक. गॅस मान हें ऑनिंग दिवपाचें आनी फ्युचराक त्या तर आयकनाय जाल्यार हें करपाचें. ऑनिंग म्हणजे कितें आहा थंय प्लेयर आतां हॉलिडे ना न्हू. हॉलिडे नासल्यार गांवांत खेळ्यार कितें जाता ना गांवच पूत जाल्यार गांव हेच ना कितें खेळटा तो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.